हॅलो एवरीवन, कशी आहे तुम्ही सगळी मोगाळ भाव भयणानो. सो आज आम्ही करताय ग्रीन चिकन आणि आता हांव तुमकां तेजी रेसिपी सगळी फूल दाखयता. सो फ्रेंड्स, हिंगा आमी 1.5 किलो चिकन घेयला. आतां तेका हळदी आणि गार्लीक जिंजर पेस्ट आणि मीठ लावपा जाय. सो आता आमी मीठ घायला. वजना हळदी पावडर, आणि ओके फ्रेंड्स, जिंजर आणि गार्लिक पेस्ट 1 पॅकेट घालपाचें. नात न्ही तेका बरें मॅरिनेशन करपा जाय. सारकें सगळें बरें मिक्सिंग करपा जाय. सो फ्रेंड्स, चिकन मॅरिनेशन केलें म्हणटच 10 मिनटां तरी दवरपा जाय तेका बरोबर भशेन मसालो लागता. आतां हांव तुमकां नेक्स्ट प्रोसेस दाखयता. सो फ्रेंड्स, आता आमी मॅरिनेशन केलां हें तुमकां दाखयता. सो फ्रेंड्स, हें आतां चिकन आमी मॅरिनेशन करून दवरलां. आनी हिचोय लॉंग घेयले, तिकी, जिरा आनी आमटान हिचोय. तेच्या भायर हिंगा ग्रीन चिलीज, ऑनियन, टोमॅटो आनी कोरिएंडर. सो इतले वस्तू घेयल्याच्योय. आतां फ्रेंड्स, हें म्हाका सगळें वांटपा जाय आनी हें सगळें आतां मिक्सरार घालता. ठीक लागत जाल्यार इल्ली तुमी शुगर उडयल्यार कोंता येता. सो आतां हें मिक्सरार घालता आनी पेस्ट करता. सो फ्रेंड्स, हिंगा ऑनियन आनी टोमॅटोचे फ्राय करता. आनी तुमकां जाय तितली दिसतू ऑयल घालपाची आनी तें बरें सारकें गोल्डन ब्रावन जावपा जाय. सो आतां हें फ्राय जालें म्हणटच दाखयता तुमकां सगळें. सो हेचें फ्रेंड्स, तितून आतां हांवें चिकन एड केलो. चोयलें, आतां हें बरें चिकन हें जावपा जाय, आख्खें बॉयल जावपा जाय. सो आतां तें बॉयल ऑलमोस्ट एक 10 मिनटां तरी लागतलीं बॉयल जावप म्हणल्यार. आनी फ्रेंड, तें चिकन न्ही बरें बॉयल जावपा जाय. सो आतां हांव तुमकां दाखयता चिकन कितें जालें तें. सो चिकन न्ही फ्रेंड बरें शिजपा जाय चोय, बरो खतखतो येवपा तेका. आनी तेचे वयर थाली धांपून दवरपा जाय, थाली. आनी तें धांपिलें म्हणटच मागीर बरें जाता तेचें. आनी मातसो मिक्सिंग करीत रावपा जाय. सो फ्रेंड्स, आतां आमी हेचो ग्रीन पेस्ट केला. हांवें तुमकां दाखयलो तो आतां व्हरून म्हाका चिकनान एड करपा जाय. सो आतां फ्रेंड्स, चिकन बरें शिजलां आनी आतां टायम येयला तितून ग्रीन पेस्ट केला तो घालपाचो. सो ग्रीन पेस्ट दाखयता तुमकां. सो फ्रेंड्स, आतां आमी चिकनान हाचो ग्रीन पेस्ट एड केला आनी हेचो चिकन हिंग बॉयल जाता. सो बरें हें जावपा जाय, तें सारकें शिजपा जाय. सो फ्रेंड्स, आतां हितून न्ही चिकन मॅगी एड केले आनी 2 मॅगी घालपा जाय चिकनाचे. सो अकॉर्डिंग टू द टेस्ट. सो फ्रेंड्स, हेचो ग्रीन चिकन इज रेडी. आनी तेका न्ही थोडें गार्निशींग केलां. सो तुमकां जाय तशें करून करपाचें. आनी हेचोय सो आनी फ्रेंड्स, हांवें चोडी स्पायसी केली ना ती. तुमकां जाय तशें करून तुमी करपाचें, कित्याक ते भुरग्यांक लागून चोड हें केलें ना. फ्रेंड्स, फायनली ही मुगे रेसिपी ग्रीन चिकन कशें करून जाल्यार तुमकां कमेंट करून सांगाय. आनी तेजेर हांवें थोडें गार्निशींग केलेलें. आनी आय होप सो हो व्हिडिओ तुमकां वॉच करपाक लायक जाता म्हणून. हेजे मुखार हांव बरी आनी रेसिपी हाडटलो. आनी दॅट्स इट फ्रेंड्स, आयच्या व्हिडिओन सुद्दां इतलें. मेळया आमी नेक्स्ट ब्लॉगान. टिल देन टेक केअर, सी यू, बाय बाय.